Hallelujah. 824, page 12. 824, page 12. संकुष्टानी सोता तुका, उसक्या कोतीन सोता तुका, खुशाल मोडान सोता तुका, सगळी कोडीन सोता तुका, दिसा फातोड उदेताना, काळजातले उद्गार सोडटा, आयच्या दिसाक शेसोर बुजोन तुका दोनया ते भेटोयता, संकोश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळी कडेन सोदता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजूची शांती आणि कृपा तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आज आमी खास करून संकश्टाक, आकांताक, कश्टांक सांपडल्या मनशां पासत मागणें करुया. कोणाक दुडवांची अडचण, कोणाचें काम गेलां, कोणाक काम मेळना, कोणाक सैरीक लागना, कोणाक भुरगीं नात म्हणून खंत, कोणाच्या घरांत पिडा शिडा, अशे विविध कारणांनी लोक संकश्टाक सांपडला. आमच्यांनी तांचे पासत मागणें करूंक जाता आनी आमच्या मागण्याक लागून देव घडये तांचे संकश्ट उणें करीत. ह्या मिसांत वांटो घेवच्या पयलीं देवा मुखार आनी एकामेकां मुखार आमची पातकां वळखून आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हागे वंशजांत बार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुटकर, सोम्या काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, सोम्या काकुटकर. सोम्या काकुटकर. मागुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलो. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्यांत. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी जाकोब उठलो आनी आपल्या दोगा बायलांक आनी आपल्या दोगा चाकुणींक आनी आपल्या 11 भुरग्यांक घेवन ताणें जाकोबाचो व्हाळ उतोवलो. ताणें ताका पोलतोडी धाडली आनी उपरांत आपलें आसलें नासलें तितलें धाडलें आनी आपूण एकलोच रावलो. उजवाडो पर्यान कोण एकलो ताचे कडेन लढाय करून आसलो आनी जाकोबाची जोयत व्हरूंक जायना तें पळोवन ताणें ताच्या जांगलाक हात घालो आनी ताचे कडेन लढाय करतना जाकोबाचे जांगलाचें हाड भायर सरलें. तेन्ना ताणें म्हणलें, आतां म्हाका वचूं दी, कित्याक दीस उजवाडलो. पूण जाकोबान जबाब दिलो, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या बगोर हांव तुका वचूंक दिवचो ना.
त्या मनशान ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जबाब दिलो, जाकोब. त्या मनशान म्हळें, तुका ह्या फुडें जाकोब म्हणची नात, पूण इस्रायल, कित्याक देवा लागीं झुजून तुवें आपूण बोलिश्ट म्हूण दाखयलें आनी मनशाचेरूय तूं जोयत व्हरतलोय. तेन्ना जाकोबान अशी विनंती केली, उपकार करून तुजें नांव म्हाका सांग. पूण ताणें जबाब दिलो, तूं म्हजें नांव कित्याक विचारताय? आनी थंयच ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो. जाकोबान त्या जाग्याक पेनियल म्हूण नांव दवरलें, कित्याक हांवें देवाक रूप पळयलां आनी तोरी हांव जिवो उरलो. अशें ताणें म्हणलें. सुर्या उदेलो आनी जांगलाक लागून तो कुटीत पानयेल्यांतलो भायर सरलो. ह्याच पासत इस्रायलीत आयज पर्यान जांगल्याचे शिरांतराचें मांस खायनात, कित्याक ताणें जाकोबाच्या जांगल्याच्या शिरांतराक हात घालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातोल्या. सगलीं म्हणुया, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातोल्या. सर्वेस्परा, बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजी विनवणी कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फटोना लोबाडी ना. जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातोल्या. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो. सोत तें तुज्या दोल्या मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो थाव घे. रातचो म्हजी चवकशी करूंक ये. म्हाका कोसाक लावून तपासून काड. म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. आमचो जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातोल्या. हो पळय हांव आसां, तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेरोना येतोल्यांक तूं निवारताय, तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. आमचो जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातल्या. तुज्या दोळ्यांतले बावले उरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्याचे सावळेन म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामळ भोगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवंक दादोशी जातलो. आमचो जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातल्या. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Zoi sorvesporak, zoi, zoi sorvesporak, zoi, zoi, zoi sorvesporak, zoi, zoi sorvesporak, zoi, zoi. सोमी म्हणटा, हांव बरो गवळी, हांव मोर्चा वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. Zoi sorvesporak, zoi, zoi sorvesporak, zoi, zoi, zoi sorvesporak, zoi, zoi sorvesporak, zoi, zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवचार बसलेल्या एका मोन्याक जेजू सरशी घेवन आयली आनी देवचार काडतच मोनो उलयलो आनी लोकांन अजाप जावन म्हणलें, इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणेंच देखूंक ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, ओ देवचाराच्या प्रधाना उदेशी देवचार काडटा. जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकयत, सर्गार राज्याचें शुभवर्तमान प्रगटीत आनी सर्व जिनसांचो पिडार रोग बरो करीत सगळ्या नगरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी परजेक पळोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दगदवताली आनी गवळी नासलेल्या मेंढरां भशेन बाबडी कशी जाल्ली
तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या धन्या लागीं लुवणे मळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. काल आमी जेजून केल्ली 2 आचर्यां आयकलीं. पयलें 12 वर्सां पासून आंगांतल्यान थांबनासतना रगत वेतले अस्तोरेक ताणें बरी केली. आनी उपरांत सिनेगॉगाच्या अधिकारीच्या घरा वचून मेलेले ताचे दुवेक परत्यान जिवंत केली. आयच्या वांजेलांत आमी जेजूचे आनी एक अचर्यें आयकलें. लोकान ताचे लागीं एका मोन्याक हाडून उबो केलो. जशें हांवें हाच्या आदीं सांगलें आसा, जुदेव लोकांचें त्या काळाचें चिंतप दर एक पिढा एका देवचाराक लागून येता. आतां हो बाबडो मोनो, आतां आमी जाणाव ती मोनी कित्याक तांकां आयकूंक येना. आमी भास कशी शिकता? आयकून. जर म्हाका कान आयकूंक येना, म्हाका उलोवंक येना. आतां केन्ना केन्ना अशी मोनी आसतात, तांकां कानी आयकूंक येना आनी हांगा कितें तरी तांकां उणें आसा गळ्यांत, देखून तांकां उलोवंकूय जायना. आतां ह्या मोन्याक हाडलो आनी जेजून ताका बरो केलो. आतां थंय 2 प्रकाराचे लोक आसले. एक सादो लोक आनी लोक अजाप जावन म्हणालो, असले इज्रायलांत केन्नाच आमी देखूंक ना. म्हणजे तांणी जेजूची तोखणाय केली, जेजूचे विशीं ते बरें उलयले. आनी एक पंगड आसलो फारिजेवांचो. खुशाल जावचे सुवातेर ते जेजूचेर आरोप घालतात. वो देवचाराचो मुखेली आसा पळय, ताच्या नांवान देवचार काडटा. आनी जेजू कितें करता? आपणा विशीं बरें उलयल्ल्यां कडेन कान दिना आनी आपणा विशीं वायट उलयल्ल्यां कडेन कान दिना. जेजू लोकां मोगाळ पॉप्युलर जावंक सोदिना. जेजू देवा मोगाळ, म्हणजे हांवें देवाची खुशी करूंक जाय, देवान म्हजे विशीं बरें चिंतूंक जाय, इतलेंच चिंतून तो फुडें गेलो, शहरांनी गेलो, ल्हान ल्हान गांवांनी गेलो, तांच्या सिनेगॉगांनी गेलो, तांकां शिकयत गेलो आनी पिडा रोग बरो करीत गेलो, अशें मातेवाच्या वांजेलांत आमी आयकलें. आनी जेजू लोकांक पळोवन चुरचुरलो आनी आपल्या शिसांक तो म्हणटा, जशी मेंढरांक राखूंक एक गवळी आसता, जर गवळी ना ती मेंढरां ते वटेन हे वटेन पसरतात आनी मागीर सुणी आनी मागीर लांडगे येवन तांकां मारून उडयतात आनी खातात. पूण तो मेंढरां राखपी जर आसा, तो तांकां एकठांय दवरता, तो तांकां सांबाळटा. आनी फुडें जेजू म्हणटा, पीक जायतें आसा. शेतांत जेन्ना पीक जाता भात, तें लुवूंक नाका, मनशां नाका तें लुवूंक, नाजाल्यार तें पाड जातलें न्ही. देखून जेजू म्हणटा, पिकाच्या धन्या लागीं वावराडी धाडूंक मागात म्हणटा. आतां ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां कितें शिकूंक मेळटा? जायतें आसा. पयलें, आमी आमचो वावर करीत वचूंक जाय. लोक आमचे विशीं कितें चिंतता, कितें उलयता, ताचे कडेन आमी कान दिवं न्हय. जायते फावटी आमी कितें करता? हांवें बरें वाचलें, हांवें बरें गायन केलें, हांवें बरो शर्माव केलो, हांवें साक्रिस्तीचें काम बरे भशेन केलें
आनी म्हाका कोणें तरी बरें म्हणलें हांव फुगतां आनी म्हजे विशीं कोण वांकडे उलयता वा कांयच बरें उलयना हांव सुकतां म्हणजे कोण तरी आमकां फुगयता आनी कोण तरी आमकां सुकयता अशें जावंक उपकारना. आमचे विशीं बरें उलोवं वायट उलोवं आमी तें भायरच दवरूंक जाय, आमचे भितर घेवंक उपकारना. आमचे भितर घेतल्यार आमी दुखी जाता आनी दुखाचें कारण आशा. आमचें तें एक आशा आसता सगळ्यांनी आमचें बरें चिंतूंक जाय, बरें उलोवंक जाय. ना, तशें संवसार तसो ना. बरें उलयलें बरें, आमचे विशीं वायट उलयलें बरें, आमचे विशीं कितेंच उलोवंक ना बरें. तो आमचो रचणार, आमचो देव, तो म्हजे विशीं कितें चिंता तें दोळ्या मुखार दवरून आमी वावर करीत वचूंक जाय. तो कसलोय वावर जावं आमचो करीत वचूंक जाय आनी तो आमकां इनाम दिता. हें आमकां आयच्या वाचपांतल्यान शिकूंक मेळटा. दुसरें, फकत आमकां पाद्री माद्रींची गरज इतलीच ना, वय तांची आसा. आमकां फुडारी जाय. पळय आमकां इगर्जेन बरें गायन करपी जाय, वाजोवपी जाय, वाचपी जाय, साक्रिस्तीन काम करूंक जाय, नितळसाण करूंक काम जाय. आमच्या समाजान बरे फुडारी आमकां जाय, सरकारी अधिकारी जाय. आनी हे सगळे देवाची आनी मनशांची सेवा करतात न्ही, म्हणटच पीक जायतें आसा. असले वावराडी आमकां जाय, बेश्टे सादे चालते वावराडी न्हय. देवाच्या मोगान आनी मनशांच्या मोगान भरलेले आनी देवाची आनी मनशांची निस्वार्थी सेवा खऱ्या मनान आनी काळजान सेवा करपी वावराडी जाय. आनी तसले वावराडी आमकां मेळूंक आमी देवा कडेन मागूंक जाय. पेटोनेच्या वेल्यार गीत घेवया. C38 पेज 44. C38 पेज 44. तुकाच बाबा सोड मोचे दिता तुका एकान्ये. तुकाच मोगता सोड मोचे तुझेच ते कोरखाशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर रावता कोशे. तुजो मोग पोरगोट करूं शुकोबोर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बाबा सोड मोचे दिता तुका एकान्ये. तुकाच मोगता सोड मोचे तुझेच ते कोरखाशेले. म्हज्या भावा भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयतांव ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडतां, थीर बरवंशां ताच्या मैमेवंत येण्याक अत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी घालतेपणी मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्म सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पा सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमच्या सोम्यान शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारून आमी म्हणुया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान अत्रेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुमचे म्हाका पावना पूण जेका क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनांच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत घेवया. D40 पेज 69. D40 पेज 69. स्वर्गीय उडो जेजून दिलो आमकां असलो फावो नासलो. आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक भुकेक पावलो. ये जेजू वेगी तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता. ये जेजू वेगी तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता. स्वर्गी जेवण जेजू दिता आपली गुडमास समोर पिता. देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मनशाक खावंक दिता. ये जेजू बेगीन तूं ये ओतमो तुका जेवंक रावता. ये जेजू बेगीन तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता. स्वामी म्हणटा, कश्टवतल्यानो आनी वजें वावयतल्यानो सगळीं तुमी म्हजेशी येयात, हांव तुमकां विसव दितलो. मागुया.
बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्यांत. सासणांच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. कश्टवतल्यां खातीर, खंती दुखीक सांपडलेल्या खातीर मागणें करूंक जेजूचे शांतीन आतां आमी वचुया. देवाचे जोडकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सक्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखणटा. आमेन. तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू तुमकां कृपा दिवं. शेवटाक आमी गीत घेवया. F21 पेज 95. F21. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बावरतान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळ दवरतून या. एका मोगान आनी बावरतान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या